आज आम्ही परवरी पोलीस स्टेशनार येयला एक न्ही व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो राष्ट्रगीताची जी धून आसा चाल आसा त्या चालीन एकट्या पास्टरांनी एक गाणें म्हणून न्ही जनगण अशें म्हणून आनी मागीर तेच्या उपरांत जय आय रे जय आय रे जय आय रे म्हणजे जय हे जय हे जय का जय आय रे अशें करून तेणें ती चाल न्ही तेणें लायली आनी हेकाच लागून परवरी एका भुरग्यांनी सगळ्या ग्रुपान एका हांगा परवरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्ली आसा। आमचें म्हणणें आसा हांवूय तेंच्या वांगडा येयल्लें आसा। आमचें म्हणणें आसा एखादी राष्ट्रगिताची धून चाल जी आसा ती खरें म्हणजे जाल्यार फोनूच खंयच वापरिना हो आमच्या देशाचो अपमान जाल्ल्या भशेन जाला आनी ह्या भुरग्यांक ते खंय तरी खटकले आनी ताका लागून तेंच्यांनी म्हाका आपयलें। आमी पीआयक मेळ्ळे पीआयन सांगलें आमकां तुमी एक तुमचे भशेन कंप्लेंट दिया आनी ऑलरेडी न्ही तुमकां सांगता तो व्हिडिओ पळोवन मडगांव सुद्दां कंप्लेंट केल्ली आसा मडगांवच्या लोकांनी। म्हणजे ही राष्ट्रगीताची चाल आसा ती कशी कित्याक लागून वापरली गेली कित्याक लागून वापरली गेली अशें म्हणून ताका विचारले गेले थंय तेणें न्हू सॉरी मागली। सॉरी मागले म्हणून न्ही देशाचो अपमान करप आनी मागीर सॉरी मागप हें बरोबर न्ही। कायद्यान आमी जायते पळयले एज पर 3 हेज्या प्रमाणे आमी पळयले की ताका कितें पनिशमेंट दिवपाक जाय कितें काय तें जाल्यार तें कितें आसा तें कांय आमकां तितून आमकां बरोबर कायद्याचें कांय मेळूंक ना। आमी आदोगादाकूय फोन लायलो म्हणजे पीआयन आदोगादा कडेन डिस्कस केलें कितें करपाचें म्हणून खंय तरी पळय अशें राष्ट्रगिताची चाल घेवन खंय तरी कोणी अपमान करप गाणें म्हणप आनी देशाचो अपमान करप हें आमकां बरें दिसना आनी अशें जर व्हिडिओ कोणा कडेन येयलो जाय जाल्यार तो डिलीट करा एकमेका कडेन शेअर करूं नाका आनी तेणें एपॉलॉजी दिलें म्हणून तो गुन्हेगारी न्हू असो जायना। तेणें आतां आपल्याक पुलीस स्टेशनार आपयला म्हणून तो भियोन ना म्हटलें तेणें सॉरी मागता तो आपल्याक देशाचो अभिमान आसा ताका जर देशाचो अभिमान आसलेलो तो राष्ट्रगीताचे चाली प्रमाणे तो गाणेच म्हणचो नासलेलो आनी तेच्या फाटल्यान बसून ती बायलां तिका ती आपूण थंयसर हांसतात हें सुद्दां आमकां बरें दिसूंक ना। कोणीच जावं राष्ट्रगीताचे हेचेर अशें हांसप कोणी तरी टिंगल मारप आनी कोणी तरी हांसप हें आमकां बरें दिसूंक ना। आमी सांगलेंच पीआय की त्या बायलांकूय हांव फोन विचार की तो अपमान करता आनी तुमी दाद दाखयता हें कितें चल्लां। जांकां राष्ट्राचो अभिमान ना न्ही ते अशें करता। ह्या भुरगे ते वाड्या वयले थंय जे घडलां ते बरोबर न्ही तो थंयसर खूब दादागिरी करता फास्टर आनी हेंचेर नाका जाल्ली कंप्लेनी घालता आनी नाका जाल्ले हांकां त्रास करता हांकां बेश्टेच आपूण तुमकां रेप केसी घालतलो म्हणटा तो आपल्या बायली म्हणटा नॅशनलाची हेजी म्हणटा युकेची आपूण तुमकां युकेच्या एम्बेसी हाडून तुमकां सगळ्यांक फोडान घालतलो म्हणटा अशी जायते दादागिरी तो करता। तेन्ना आमी मागता की असले सगळे कांय घडपाक जावं नाका। ताका सांगलां आमी पीआयन ताका बसयला आनी पीआय तेजेर कितें एक्शन घेतलो तो घेतलो। आमी आमची कंप्लेंट दिल्या जेचे कडेन हो व्हिडिओ पावलो आसतलो तो डिलीट करचो आनी म्हणजे तेजो तो नॅशनल हेजो म्हणजे राष्ट्रगीताचो ताणें जो अपमान केला तो जेचे कडेन बी पावलो आसतलो तो डिलीट करा कित्याक आमकां तो हें केल्लो नाका म्हणजे तशें जावप नाका। देव बरें करूं।